एक सारको व्हडलो लिडर एक बारीक लोकांक खूब तो पावलेलो आसा आनीक ज्या पद्दतीन भंडारी समाज जावं बहुजन समाजाचें काम मुखार व्हरपाक तें विजन सुरवातेक फ्रॉम स्ट्रगल अप टू जे मुखेलमंत्री जावप आमदार जाले काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष आशिल्ले खासदार जाले आनीक सदांच लोकां मदें सदांच कामां करपाक सारको नंबर 1 फोंडाचो गांव एक सिटी करपाचें जें तें एक विजन आशिल्लें आनी आख्खें एक शार करून तें दाखोवन दिलें की जरी तर एक डिटर्मिनेशन आसा आनीक बारीक लोकांक खूब पावलेलो आसा तो आनीक आज म्हाका दिसता गोंयकारांक खूब लॉस म्हाका जेन्ना एज अ सिनियर कलीग आमचो खास करून भुरगेपणासून आमी ताका सदांच पात्रांव म्हणून म्हणटाले आनीक मोगान गोंयकारूय ताका पात्रांव म्हणून म्हणटाले जें तेजें कॉन्ट्रिब्युशन आशिल्लें आमकां एक प्रायवेट मेंबर्स रेजोल्युशन ह्या सेशनान आमी घातलेलें अबाउट दी ओपिनियन पोल आनी त्या वेळार आमी बाब रवी नायकाचें कॉन्ट्रिब्युशन गोंय हें मर्ज जावपाक शिरीपणा म्हणून गोंयभर तो भोंवलो लाठी चार्ज जाली जायतें केलें सो असले लिडर म्हाका दिसता खूब थोडे गोंयांत आसा तर ताज्या आत्म्याक आमी शांती मागता तशेंच तेज्या फॅमिलीक वी स्टे इन दीस इन देयर सॉरो आनीक रावता की म्हाका दिसता गोंयकाराक असलो लिडर परतो मेवचो ना आनीक तेज्या आत्म्याक श्रद्धांजली. नमस्कार. बाब रवी नायका असलो वरिष्ठ नेतो जो आमगे आज गोंय आमचे मदें ना म्हाका दिसता आय हॅड लास्ट 4 years जेन्ना बाबाक वळखता म्हाका दिसता एक बरो मनीस सादो विचाराचो थोडेशे उतरां उलोवपाचो बट जे उलयतालो म्हाका दिसता ड्युरींग असेंब्ली सेशन आमी रावताले बाब रवी नायक कितें सांगता आनी हांव आयकपाक जायत पाटी जेन्ना आमी कितें क्वेश्चन घाताले आय पर्सनली यूज टू वेट फॉर रवी नायक टू लिसन बिकॉज एक पद्दत जे आसली डेली कामांय जाताली आनी म्हाका दिसता एक बरे भशेन सगळें खुशाल करतालो आनी एक म्हाका दिसता म्हाका उगडास येता बाबरीन रवी नायक म्हणटालो घेर जातली उदका लागून जायत जाणांनी फोकाण केल्लें बाब रवी नायकान म्हणलें जेन्ना उदका लागून घेर जातलें म्हणून आनी मुद्दो भायल्या घात देशांत दिवपाक म्हणून बट मागीर तेच फाटल्यान जायत जाणांनी म्हणलें खरें उदका लागून घेर जातलें म्हणून दीस वॉज द थिंग्स लायक लोक तेन्ना फोकाण करतालो बट मागीर जायत जाणांनी विचार केले हे उतराचेर म्हाका रवी नायक बाब आमगेलो एक बारीक लोकां समाज भंडारी समाजो नेता आनी जें तेणें कार्य केलां म्हाका दिसता तेगे केन्नाय विसरपाक जावपा ना आनी हांव मागतां तेगे फॅमिली तेगे पत्नीक आनी भुरग्यांकूय घोटाय मेळची म्हूण आनी ते वचम्याक स्वर्गीचें सूख मेळची म्हूण.